We are moving on to our final round, that is the rapid fire. So you need to be a little bit quick because rapid fire म्हणजे मातशें fast आसता. Okay? Are you ready? Okay. वोय मोन्ना हातून जाप दिवपाचें सर. ओके? तुमी म्हणटात की तुमी एक सगळ्यावन दी बेस्ट पॉलिटिशियन म्हूण. हांव काय सांगपाक शकना. ओके. तुमी बाथरूम सिंगर वोय वो ना. येस. ओके. विच सॉंग डू यू सिंग? कोंकणी मराठी हिंदी सगळें. खंयचें चडशें? मोग तुज कितलो आशिलो. ओके. नाईस. तुम्ही तुमची खंयची खावपाची वस्त अ स्नॅक तुमच्या आवडीची केन्ना तरी लिपून दवरल्या सो दॅट नोबडी कोड ईट इट फर्स्ट. चिकी. चिकी लवर. वाव. ओके. तुमकां अशें खंयच्याय एक निक नेम म्हणजे पॅट नेम आसा जे तुका आपल्याक त्या नांवान उलो केल्यार तुका ऑकवर्ड फिलींग जाता? तशें अजून पर्यंत तशें कांय ना. ओके. केन्नाच तुमी तुमच्या भुरग्यापणार स्कुलान भुरग्याचो पेन्सिल बूक वा रबर कितें चोरला? येस. ओके. मंत्री जाल्या उपरांत तुमी केन्ना तरी कुजनांत किचनांत तुजे घरकान्नीक वा रांदूंक आदार केला? डेफिनेटली. ओके. तुमकां दिसता मंत्री नासलो जाल्यार तुमी हिंदी मुवीन एक बरो एक्टर जावपाचो म्हूण? तसो हांव मुवीन एक्टर जाल्लो आसा. ओके. फूल टायम? नॉट फूल टायम बट स्मॉल. ओके. निमाणे तुमी टीव्हीचेर कितें पळयल्लें? खंयचो शो वॉट? एक्चुअली आय लव टू म्हणजे आमचे सारेगमप लिटल चॅम्प्स मागीर डान्स इंडिया डान्स ह्यो काही गोष्टी म्हजे आवडीचे प्रोग्राम आसा बिकॉज जी भुरगीं त्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेता आनी द डायमंड्स वीच हॅज चोजन ऑर सिलेक्टेड बाय ऑल दीस आर्टिस्ट इज म्हणजे इम्पार्शियलिटी करून ज्यो काही गोष्टी एक प्लॅटफॉर्म दिवपाची जी आज जे त्या सारेगमप म्हणू नाकात किंवा लिटल चॅम्प्स म्हणू नाकात किंवा डान्स इंडिया डान्स म्हणू नाकात ह्या गोष्टी कडेन म्हाजें खूब लक्ष आसा आनी आय लव टू वॉच द क्रिकेट मॅच ऑन द टेलिव्हिजन. ओके. एक जेवण वा खाण जे तुमी खावपाक केन्नाच ना म्हणूंक शकना आनी तुका खावूं दिसता? म्हजी शीतकडी. ओके. जेन्ना तुमी तुमचो फोन रिसीव करता तेन्ना तुमी कितें म्हणटा? राजा. ओके. जरी तर तुमकां खंयच्याय एका टीव्ही शोचो कॅरेक्टर करून दिसलो जाल्यार खंयचो करतलो? म्हजें खरें जर पॅशन जर असलें जाल्यार हांव संभाजी महाराजांचे भूंयक उबारतलो. बरो करता तूं सारको हांवें पळयला. वॉट डू यू बिलीव? गेट इट डन फर्स्ट ऑर वेट अंटील द लास्ट मिनट? नो, गेट इट डन फर्स्ट. ओके. वॉट डू यू प्रिफर? जरी तर हांवें तुमकां विचारलें अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स तुमी खर्चो कित्याचेर करतले? इन स्पेंडींग मनी बायींग अ ड्रीम हाऊस ऑर ट्रॅव्हलिंग द वर्ल्ड? Yeah, in traveling the world so that I can learn about the world. Okay. Have you received a phone call from any of your voter that he got the fine of 1,000 rupees? Yes. Okay. एक कांता जे सदांच तुमच्या वोंटाचेर आसता आनी तुमी ते म्हणटात? Mira, mira. Mira, mira. Wow. And I have really sung this song in the Kuwait. Okay. Can you hum two lines? Please. Sir, नको दे. सुरुवात मातशें म्हाका सुरुवात करून दी. You start with Mira, Mira. Yeah. Mira, Mira, Mira. mira. Oh, moja mira. Mira, mira. Oh, moja mira. Mun family. No. Meuta mun sang lele map shaban. Nada bora zali geli. I didn't get the lyrics, but I sing that. Mui paule, muja Mira. All right. Okay. Hema bhai, moving on to you. Yeah. Do you have a retirement account? No, never. Okay. Have you ever had a bad breakup? No, one boyfriend married him, and he's always with me. Even if he's with God, he's with me. Have you ever thought of giving punch on any guy's face for troubling you? Oh, I have given. Have you ever gotten into a car accident? I don't think so. No. Does your birthday happen on the same day every year? I'll think about that. Okay. Have you ever fallen in love immediately? How was it? Yes, it was Okay. for me. Yes. Okay. If you had to be a Disney character, which would you be? Oh, Mowgli! I'm 100% Mowgli. Completely. Samke Mowgli. Okay. If your life was a story, what would it be titled? Jhansi Ki Rani maybe, or Perfect. Yeah. What one thing is the ugliest thing you've ever seen? Cruelty to animals. Where do you go when you want to be alone?
I just sit with God. Name a person who inspires you. Shri Ravi, His Holiness Shri Ravi Shankar, एक कांता जे तुवें गायलेलें आनी जें तुका चड आवडटा, your favorite. which I have sung. Badal pe Badal paan pe paan hai. hai. Yes, because it's an inspiration for everybody. एक वोस्ट जी तुमकां बॉलिवूडांतली बिलकुल आवडना. I stood against it, and that is the casting couch. I'm the only, I think, the rarest singer who stood against it very strongly. Okay, beach or mountains? Both. Okay, who would you want to be with on a deserted island? My Gurudev, Shri Ravi Shankar, Okay. listen to all the knowledge, spiritual knowledge. Would you rather sleep better or be more fit? Both. Both. All right. Thank you so much for playing this Welcome. round very well.